इशू जाला हांगासर आज हांगासर हे आमचो देवळाचो जागो तो आमी सोडलेलो कित्याक हांगा सर्कल करता म्हणून आमकां सांगिल्लो म्हणून त्या खातीर लोकां खातीर आमी सोडलेलो जागो इतको सगळो. आतां ते कडेन जिओ टावरचे लोक आयल्या आनी हांगासर टावर उबारूंक सोदतात आनी ते सांगतात कोणाची ट्युरिजमाची प्रॉपर्टी आनी आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसा आनी आमी डॉक्युमेंट घेवन हांगासर आयिल्ले आसा आनी आमी सांगिल्लें तेंच्या कोण मॅनेजर आसा पळय ताका हांगासर यो आमचे कडेन उलोवपाक म्हणून तो येवंक ना. तो काल अपॉयंटमेंट ताका सांगलेलें आसतना तो आज म्हणटा आपल्याक मेळना आनी मेळना जाल्यार बरें मेळना जाल्यार काम बंद करचें पडटलें. त्या प्रमाणे आमी हांकां सांगलां रिक्वेस्ट केला की तुमी काम बंद करा आनी तुमी वचा म्हणून कित्याक ही आमची प्रॉपर्टी आमची कोणें एनओसी घेवंक ना कांय ना आनी बेटर आमी घालपाक दिवचे तुमकां हेजे फुडें इन्फॉर्म बीन केल्ले पयलीं घालपाचें आहा म्हणून पयलीं एक फावट हांगासर इन्फॉर्म केल्ले हांगासर येयलेच कोण तेन्ना आमी प्रत्येक खेप हांगासर कोण कोण विचारत येतात टावर घालतना आमी सांगलां हांगासर देवा कडेन टावर आमी घालूंक दिवचे ना म्हणून. तरी आसतना हे परत अटेम्प्ट आतां हो अफोर्साद हांगासर अटेम्प्ट केल्लो आसा त्या खातीर आमकां हो स्टेप घेवचो पडलो. आमकां सगळ्या कानूनदारांक हें आतां खुबशे जाण घरा गेले दोन आनी 50 लोक आशिल्ले पूण ते सगळे आतां घरा गेले आनी आतां तेणी काडलां ते सगळें कितें उबारलेलें पळय तें सॉयल टेस्टींग म्हणून तें काडलें आनी आतां तांकां सांगलां तुमी जेवा गाडयेन सामान भरा आनी मागीर वचा म्हणून आनी हांगा येवपाचें ना म्हणून. तुमी आतां काम स्टॉप केल्लें आहा आमी सद्या काम स्टॉप. सो हेच्या बद्दल तुमी आतां खंय कंप्लेन वगैरे केल्ली आहा? आमी कंप्लेन कोणाक करूंक ना. करतले तुमी आमच्या सुवातेन आहा न्हू आमी कंप्लेन अजून कोणाक करूं आमच्या प्रॉपर्टी ना आमकां फाटीं आमकां PWD साठी घाल्लें की हांगासर टावर तुमकां कितें हें आसा काय म्हणून आमी तांकां आमचें ऑब्जेक्शन दिल्लें ऑलरेडी दिलां टिचर आनी त्या प्रमाणे आतां ते सांगता आमकां PWDन परमिशन दिलां ट्युरिजमान परमिशन दिलां अशें बेटीस फालतू कितें सांगता हय आनी कितें हायकोर्टाची ऑर्डर आसा कितें कितें सांगता आमी तसलें कांय ना तुमकां आनी तेजे ऑफिशियलांक तांकां आमी आमचे कडेन उलोवपाक आपयलें पूण ते उलोवपाक येना म्हणून तेंचे सगळे खोट आहा न्ही सगळीं फगणां करतात. दुसरें कितें आहा न्हू आमी गांवांत टावर घालूंक दिवपाचें ना टावर घालता जाल्यार दोंगराचेर घालपाचें कित्याक गांवांत आमी दिवचेच ना टावर घालून केदो व्हडलो मिनिस्टर बसून आमी दिवचे ना टावर आमी दिवचेच ना घालता दोंगरार घालूंक लाय आमच्या गांवांत दिना आमी. हेज्या पयलीं आमी 4 वर्सां जालीं आख्ख्या वांगड्याचे वाडे सगळे आख्खे टावर काडलेले आहा सरपंचा कडून काडल्या वयल्यान आमी. स्थानीक आमदार तुमचो कितें म्हणटा? आमदारा कडेन आमी आजून आमकां कोणाच कडेन वचपाचें ना. आमचो गांवचो एकूट बरो पावरफूल आहा. आतां फोन मारल्यार 200 लोक एकठांय जाता तो आमचो एकूट आहा. आतां सध्या आसले पूण रावन गेले. आतां ते समज हेजे फुडें परत येयले टावर घालपाक जाल्यार तुमचे फुडले स्टेप कितें आसतली? दिवचे ना आख्ख्या गांवच्या लोकांक आमी एकठांय करतले. आमी आख्ख्या गांवच्या लोकांक एकठांय करतले. आमी आतां दादलेच येयल्ले आहा आमचो हांगर कितें बायलो तो दादले आख्खे फूल एकवट जाता. कोणी मिनिस्टर येवन कोणी आमी दिवचे फक्त कानोडी पुरते न्ही आमचे सगळे शेजारी गांव आसा निल्ला वेरें पियेन हे सगळे हांगासर ह्या डिवोटी आहा देवळाचे तांकां सगळ्यांक उबे करतले हांगा. उलट देवळाची प्रॉपर्टी कोणाची गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी न्हू देवळाची प्रॉपर्टी जावं सर्कल व्हडलो जावं म्हणून आमी सोडलेलो. कानोय वाठारात जे बाकीचे जे गांव आसा सो तांचो हेच्या बद्दल विरोध आसा. सगळ्यांचो विरोध आसा. हे देवळा कुशीक आमकां असले टावर उपकारना कित्याक देवळान स्पेशल कॉस्मीक रे येता त्या ह्या टावरान त्यो भ्रश्ट जाता आनी सगळें आमची देवळाची सेरेनिटी आसा पळय ती काबार जाता. त्या खातीर आमकां हांगासर असलें कांय एक उपकारना. आनी कोण उलयता? हे बघ सगळ्यांनी आपलें काम सोडून हांगासर आयिल्ले आसा तेंचे हांव सगळे धन्यवाद मानता. आनी लेबर सगळे काडूंक जाय. त्यांचं पात्रां येता येता म्हणटा अजूनही पावना. सात पायपा पुत्र घातले तेंच्यानी आतां. ओला तो पुरेला हो त्यांचो ट्रक ट्रक नहीं हुआ है भाई वो पिकअप तो ट्रक कैंसल हो रहे हो वो भाई वो केला पाइप घालून दाखव पाइप घालून दाखव घाले ओए त्यानु ते पाइप बारीक पाइप इथून 7 पायपा भितर ऑलरेडी घातलेली त्यांच्यानी आणि ती आम्ही काढून राहिले आता.
ते उदीक काढलेले त्यांच्यानी बारीक आपण ते आम्ही काढून लायला बंद केला आणि सगळे आता ते आता जेवण घालून बंद करून सो हे काम आता कायमचे बंद आसा की दिवच्याच ना घालपा काल ते सकाळी भितर येयले आणि भितर घालूंक सोदताले समजले काल सकाळी पयले सगळें सामान घेवन भितर आयल्या आनी भितर घालूंक सोदता भितरले आमी ताका भायर धांवडायले आनी भायर येयल्यान आमी घालूंक लागले देवस्थानाच्या प्रॉपर्टी भितर जर घालूंक सोदता आनी तुमकां अध्यक्षाक व तुमचो जो बाकीचे जे तुमचे हा मेंबर्स तांकां कळय नासतना हे सगळें चल्लेलें डायरेक्ट जेवणान भितर घालपाक गेले कोणाकूच सावना दादागिरी करता काय जालना हांगासर पुलिसाक आपल्या म्हणटा आमी हांगा रावता पुलिसाक आमचे कडेन सगळे परमिशन हाडटात मी पुलिसाक घेवन या म्हणटा अशें उलयता वयल्याने दादागिरी करता वयल्याने कोण घेवन येतले म्हणटा ते पुलिशेक हे तर भायलो लोक तर येवन आमकां दादागिरी गोंयकारा कडेन केला आमकां फायदो कितें गोंयकाराचो एक वर आम्ही त्यांना रावले कित्याक तेणे आमकां बारान तुम्हारा बाथरूम क्या बोला था रे तुम्हारा बाथरूम क्या बोला आता करके बोला था हमारे हाँ कब आएगा सर पता नहीं अभी आपके सामने बोला है कब मारा था फोन कब मारा था कितना 2 घंटा हो गया हमारे भी अभी आधा 1 घंटा तो आपको आएगा हाँ हो गया वो झूठ बोलता है तुम्हारा बात मुझे होंडा में वो क्या बोलता है सब परमिशन है बोला मेरे क्या बोला वो बोला ना वो क्या बोला होंडा में रहता है सर आ रहा है वो क्या बोला वो तेरे को क्या बोला उसको टाइमिंग परमिशन है दूसरा का जगह में मारने को परमिशन किसने दिया उसको अभी उसको उसके घर में मारो और उसको घर में मारे जाके दूसरे का जगह में ना 12 बजे 2 घंटा मारने को बोलो ये मंदिर का जगह है सर एक प्रोग्राम में डालेंगे अंदर टावर अच्छा है नहीं ट्रक लिया वो ट्रक चेंज होना है ये गाड़ी चेंज अरे 1 करोड़ मेट्रो